उत्तर गोंयांत 7 आणि दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 12 झेडपी उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर जाली। आरजीपीन एलायन्साकडे युतीविशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केला अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा। मजगतीं आप पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक स्वतंत्र लढो दिवपाचो योग्य निर्णय घेतिल्ल्याचे अमित पालेकराचे म्हणणे। जाल्यार काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या 11 उमेदवारांच्या वळेरेविशीं एलायन्साकडे चर्चा करप म्हत्वाचें नाशिल्लें। आमी सगळ्यांक एकठांय दवरपाचो यत्न करतात, पूण कांय जाण आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करता अशें पाटकराचें म्हणणें। भाजपाक हरोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयिल्ले, मात उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 12 झेडपी उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्या। आरजीपीन एलायन्साकडे युतीविशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केला अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा। बार्देस रेवोडा वाठारांत बेरेस्तारा सकाळीं एका फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 7 लाखाचो लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटांत भाड्याक रावपी दोगा चलयांक दुखापत जाल्या। तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। थळाव्यां सयत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। रेवोडा हांगासर एका फ्लॅटांत ही उजो लागपाची घडणूक घडली। ह्या उज्यात सुमार 5 ते 6 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। जाल्यार दोगा चलयांक जी ह्या फ्लॅटांत भाड्याक रावतालीं तांकां दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर थळावे तशेंच उजो पालोवपी दळान यत्न केले, ताका लागून जिवीत हानी टळ्ळी। उज्यात जखमी जाल्ल्या चलयांक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले। कारापूर कोळशाकात ह्या गांवांत रावपी वासंती सालेलकर ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्लें, मात हातूंत घातपात आशिल्ल्याचो दुबाव कांय समाज वावुरप्यांनी उक्तायला आनी हो लँड माफियाचो बळी आसा असो दुबाव गाकुवेद आनी समाज वावुरप्यांनी उक्तायला। वासंतीच्या जामिना खातीर बऱ्योच खटपटी चालू आशिल्ल्यो। ह्याच दिसांनी तिचेर 3 फावटी जीव घेणो हल्लो जाल्ल्याची म्हायती कांय समाज वावुरपींनी दिल्या। त्या खातीर तिणें कांय NGO कडल्यान मदत लेगीत घेतिल्ली, पूण तिका सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळूंक ना खंय। हे सगळे आदिवासींच्यो जमनी बळकावपाचें एक मोठें षडयंत्र आसा हाचोच निशेध करपाक आनी सरकाराक दाखोवन दिवपा खातीर येता त्या आयतारा मरण आयिल्ल्या वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचल पुलीस स्टेशना मेरेन हो मशाल मोर्चा काडटले अशी शिटकावणी समाज वावुरप्यांनी दिला। राज्यांत फाटल्या 5 वर्सांत 891 भुरग्यांनी शाळा सोडली। हातूंत 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हाणें राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयली। स्थलांतरण, वायट आर्थीक परिस्थिती, सांत पिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदारी अशा सारकिल्ल्या हेर कारणांक लागून ही भुरगीं शाळा सोडटात अशें ठाकूर हाणें म्हटलें। भुरग्यांनी शाळा सोडची न्हय, तशेंच आर्थीक स्थिती वायट आशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंया सयत सगळ्या राज्यांनी समग्र शिक्षा अभियान सुरू केलां। ह्या अभियाना खाला विद्यार्थ्यांक फुकट युनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकां, येरादारी भत्तो दितात। ते भायर तांच्या खातीर तात्पुरती हॉस्टेलांय उबारतात अशें मंत्री ठाकूर हाणें दिल्ल्या जापेंत नमूद केलां। संसोडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प कांय वर्सां जालो बंद आसा, जाका लागून ओलो कोयर काकोडा जाल्यार सुको कोयर नेसाय प्रकल्पात आनी सिमेंट फॅक्टरीत धाडटा। मात सॅनिटरी पॅडां आनी डायपर ह्या सारकिल्लो जो कोयर आसता तो कुंडय प्रकल्पात धाडटात, तो कांय म्हयन्यां सावन धाडप बंद केला खंय। आनी हो कोयर संसोडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या संरक्षण वणटीच्या कुशीक सगळो राशीक मारून दवरला आनी हाका लागून पर्यावरणाक धोको निर्माण जावपाक शकता। हो सगळो कोयर धाडप बंद कित्याक केला? मडगांव पालिका करता तरी कितें असो प्रश्न सावयो कुटुनन केला। डायपर, सॅनिटरी पॅडां ह्या सारकिल्लो जो कोयर आशिल्लो तो कुंडय हांगासर धाडटलो, मात्र हे फाटले कांय दिसांसावन बंद केला। ताका लागून संसोडेच्या भायर संरक्षण वणटीच्या मुखार हो सगळो कोयर जो आसा तो पातळून दवरला आनी हाका लागून धोको निर्माण जावपाक शकता।
कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो सध्या वावर वाडला आनी ह्या भटक्या सुण्यांक लागून दर्यादेगेचेर येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्यांक धोको निर्माण जाता. ह्या विशीं पर्यटकांनी हुस्को उक्तायला. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. तशेंच हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशें हांगासर येवपी पर्यटक आतां सांगतात. कोलवा दर्यादेगेर ह्या भटक्या सुण्यांचो वावर सध्या खुबूच वाडिल्लो दिश्टी पडटा. ही सुणी पर्यटकांचेर तशेंच थळाव्यांचेर हल्लोय करतात खंय. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटक आतां सांगपाक लागल्या. तशेंच भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा विशींचे नेम सारके चालीक लावंक ना अशें पर्यटकांचें म्हणणें. भटक्या सुण्यांचो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी संबंदीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली, मात आजून हो प्रश्न सुटावो जाल्लो ना अशें कळटा. भटक्या सुण्यांचो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून पर्यटकांनी लेगीत मागणी केल्या. अर्जुने धरणाच्या अधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा गेट क्रमांक 3 उजव्या कालव्याचे उदक शिंपणावळी खातीर सोडले. ही उदक सोडपाची प्रक्रिया दर वर्सा दसऱ्या दिसा जाताली, पूण अंदू पावसाक लागून कांय आडमेळी आयिल्ल्यान बेरेस्तारा हे उदक सोडिल्लें आसा. दाव्या देगेवयल्या मुखेल कालव्याक सेकंदाक 1000 लिटर जाल्यार उजव्या देगेवयल्या मुखेल कालव्यात सेकंदाक 1500 लिटर उदक मेळटा. धरणाची पुराय जलाशयाची पातळी 93.20 मीटर आसा आनी सध्याची पातळी 92.58 मीटर आसा. ओमकार हत्तीचो बंदोबस्त करपाक रान खात्याक अपयश आयला अशें थळावे सांगतात. ओमकार हत्तीन निगळे पोरसकडे वाठारांत धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा. एका दिसा पयलीं ह्या ओमकार हत्तीन गाडयांची नासधूस केल्ली. ह्या ओमकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो, ताका रानांत धांवणोवचो अशी मागणी आतां थळावे करपाक लागल्यात. फाटल्या कांय दिसांनी हो ओमकार हत्ती कोकणांत सिंधुदुर्गांत गेल्लो. ताच्या उपरांत 63 दिसांनी हो हत्ती परतून गोंयांत आयलो. ताच्या पयलीं हो एकदां गोंयांत आयिल्लो तेन्नाय तेणी लोकांक भयभीत करून सोडिल्ले. शेतां बागायतींनी ताणें मातशी नासधूस केल्ली. ताच्या उपरांत तो कोकणांत गेलो, थंय लेगीत तेणी शेतां तशेंच शेतां भाटांची नासधूस केल्ली. आतां तो परतून पेडणे येयलो. सध्या तो निगळे पोरसकडे वाठारांत आसा. 78 वर्सां पिरायेची लिब्रेटान खाऱ्या नुस्त्याचो पारंपारीक वेवसाय आयज मेरेन जितो दवरला. लिब्रेटा आजून मेरेन वत पावसांत कश्ट करून गोंयकारांक बांगडे, दोडयारे, पेडयो, बाळे आनी हेर प्रकारच्या खाऱ्या नुस्त्यांची खावड जी आसा ती तांच्या खातीर पावोवपाचो आपल्या वेवसायांतल्यान यत्न करता. ती खाऱ्या नुस्त्यांची विक्री करून आपलो कसो बसो घराबो चलयता. पिरायेच्या 10 वर्सां सावन लिब्रेटा ह्या पारंपारीक वेवसायांत आसा. आपली कूड जो मेरेन आसा तो मेरेन आपूण आपलो खाऱ्याचो जो वेवसाय आसा तो चालूच दवरतली असो ध्यास 78 वर्साच्या ह्या जाणट्या लिब्रेटेन घेतिल्लो आसा. आनी तरणाट्या पिळगे मुखार वेवसाय करपाची एक देख ह्या 78 वर्साच्या लिब्रेटान दवरिल्ली आसा. आपल्या वर्साच्या 10 वर्सां पासून तिणें हो खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय दवरलो. बेरेस्तारा गोंयांत दत्त जयंती व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन मनयली. सांखळेच्या श्री दत्तात्रय देवळांत भक्तांची व्हड्या संख्येन गर्दी आशिल्ली. ह्या निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी ताची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांच्यांनी दत्तात्रय देवळाक भेट दिली आनी सगळ्यांक दत्त जयंतीची परबी भेटयली.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए, पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजापर्यंत प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. रशियाचो राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन 2 दिसांच्या भेटी खातीर भारतांत येवपाचो आसा. रशियाचो राष्ट्राध्यक्ष पुतीन ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वांगडा 23वी द्विपक्षीय शिखर परिशद करतलो. ह्या भेटीक लागून भारत आनी रशिया हांचे मदले दशकां पयलींचे जे संबंद आसात ते आनीक घटमूट जावपाक मजत जातली. पुराय संवसारभर भारताच्यान पुतिनाच्या भेटीचेर नजर आसा. दोनूय मुखेल देशां मदले संबंद आनी ताचो इतिहास फोटो वरवीं पळोवन पुतीन हाणें हो नियाळ घेतलो. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हाणें भारतांत येवचे पयलीं नवी दिल्लीच्या रशियन हावजांत म्हटल्यार रशियन सांस्कृतीक केंद्र फोटो प्रदर्शनात हे आयोजीत केल्ले फोटो पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या प्रदर्शनात भारत आनी रशिया हांचे मदले घट संबंद दाखयल्ले आसा. आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो फोटो ह्या फोटो संग्रहालयात आसा. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाचो बेरेस्तारा 4थो दीस आशिल्लो. अधिवेशनाचे 3 दीस बरेच बोवाळांत आनी विरोधकांनी बरोच बोवाळ ह्या 3 दिसाच्या अधिवेशनात दाखयलो. शियाळ्या अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा विरोधी खासदारांनी संसद संकुलांतल्या मखरद्वारा मुखार हवा प्रदूषणाच्या मुद्द्याचेर निशेध केलो. ह्या वेळार सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी ह्या निशेधात वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांच्यांनी गॅसाचे मास्क लावन हे निशेध तांच्यांनी उक्तायल्ले आसा. तांच्यांनी विरोध उक्तायलो. दिल्लीत सध्या हवा प्रदूषण जे आसा ते सामके वायट श्रेणीत पाविल्ले आसा. ताका लागून विरोधकांनी हो आवाज संसदेत उठयलो. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाचो बेरेस्तारा 4थो दीस. काँग्रेसची खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा हाणें रुपयाचें जें मोल आसा तें देंविल्ल्यान प्रसार माध्यमां कडेन उलयता आसतना टिका केली.
डॉलराच्या प्रती रुपयाचे मोल देविल्ले आसतना भाजपाचे मत कितें ते भाजप सरकाराक विचारा अशें तिणें थेट प्रसार माध्यमाक संबोधीत करता आसतना सांगलें. ह्या प्रश्नाचेर सरकारान प्रतिसाद दिवचो अशी मागणी तिणें ह्या वेळार प्रसार माध्यमाच्या माध्यमांतल्यान केली. रुपया सगळ्यात सकयल्या पावण्यार पाविल्लो आसा. ताचो परिणाम सादारण लोकांच्या बोल्साचेर जावपाक लागला अशें प्रियंका गांधी वाड्रा हाणें म्हटलें. ह्या विशयाचेर सरकार ओगी रावन लोकांक जाप दिवपाक टाळटा असोय आरोप तिणें केलो. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री आसतना रुपयाचें मोल कितलें आशिल्लें तें आतांच्या सरकाराक विचारा अशें म्हणीत प्रियंका गांधी वाड्रा हाणें रुपयाचें जें मोल देंवलां ताचेर टिका केली. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हाणें संसदेत संचार साथी ह्या ॲपाचेर विरोधकांक जाप दिली. हो ॲप जो आसा तो जनभागीदारी आनी जे सायबर गुन्यांव जे आसात घडटात ताच्या पासून लोकांक पयस दवरपा खातीर ताच्यातून संरक्षण दिवपा खातीर केल्ल्याचे ह्या वेळार ज्योतिरादित्य सिंधिया हाणें सांगलें. हो ॲप जो आसा तो सामको सुरक्षीत आसा अशें तांणी फुडें आश्वासन दिलें. विरोधकांनी ह्या ॲपा वयल्यान बरोच बोवाळ केल्लो. त्या वेळार ज्योतिरादित्य सिंधिया हाणें विरोधकांक सांगलें की हो जो ॲप आसा संचार साथी ॲप हो पूर्ण सुरक्षीत आसा आनी लोकांक सोशल मिडिया आसूं किंवा जे कितें हॅक्स मोबायलाचेर येता ताच्या पासून संरक्षीत करपा खातीर हो ॲप आसा अशें ज्योतिरादित्य सिंधिया हाणें विरोधकांक सांगता आसतना उलोवप केलें. व्हडा पावसाक लागून सध्या चेन्नय हांगासर सामान्य जिणेंत प्रत्यव्य आयिल्ल्यान कितलेशेच दीस जाले. सध्या चेन्नयच्या लोकांक मातशी कठिनायेचो सामोरो करचो पडटा. दितवा ह्या वादळाक लागून सध्या चेन्नय किंवा दक्षिण भारतांत जायत्या वाठारांनी पावस पडिल्लो आसा. मात्र हाचो परिणाम जो आसा तो चड करून चेन्नय हांगासर दिश्टी पडला. ह्या दितवा चक्रीवादळाचो व्हड पावसाक लागून चेन्नय हांगासर सर्वसामान्य लोकांचे हाल जालेले आसा. घरांनी उदक रिगलेलें आसा. ताका लागून जनजीवन जें आसा तें कांय प्रमाणांत विस्कळीत जालेलें आसा. सर्वसामान्य जिणेंत सध्या चेन्नयच्या लोकांक असुविधा जाणवपाक लागल्या. दितवा वादळाचो परिणाम जायत्या वाठारांनी दक्षिण भारतांत दिसपाक लागिल्लो आसा. गुवाहाटीचें हवामान सध्या बदलपाक लागला. गुवाहाटीच्या कांय वाठारांनी धुके दाट पसरिल्ले सध्या दिश्टी पडटा. हो व्हिडिओ उजान बाजार वाठारांतलो गुवाहाटीचो जे दाट धुके दिश्टी पडटा. सध्या शिंयाचे दीस जे आसा तेच बरेच वाडिल्ले आसा. उत्तर भारतांत दाट धुके पडपाक लागिल्ले आसा कांय वाठारांनी. खासा करून दिल्ली, काश्मीर, पंजाब ह्या वाठारांनी सध्या थंडी जी आसा ती खूब वाडिल्ली आसा. तापमान सामकें उणें जाल्लें आसा. कांय वाठारांनी दाट धुके पडपाक लागला. सकाळच्या वेळार ह्या धुक्याक लागून सगळे कडेन हे धुके पसारता आनी येरादारी करतले जाल्यार मातशे त्रास येरादारी करप्यांक जाणवता. अशा तरेचे दाट धुके सध्या गुवाहाटींत पडिल्ले दिश्टी पडटा. सध्या दिल्लीत प्रदूषण हिसपा भायर वाडत आसा. ह्या वायू प्रदूषणाचेर बंदी घालपा खातीर आनी कितें तरी आळो हाडपा खातीर विरोधी खासदार जे आसा ते गॅस मास्क घालून संसदेत तांच्यांनी प्रवेश केलो आनी उपरांत तांच्यांनी हो निशेध उक्तायलो. हवा प्रदूषणाच्या विरोधात संसदेचो शिंयाळी अधिवेशनाचो हो 4थो दीस आशिल्लो. शिंयाळी अधिवेशनाच्या 3ऱ्या दिसा लेगीत ह्या विरोधकांनी अशेंच गॅस मास्क घालून संसदेत तांच्यांनी प्रवेश केल्लो आनी आपलो निशेध जो आसा हवा प्रदूषणा विशीं तांच्यांनी उक्तायल्लो. ह्या निशेधांत काँग्रेसीची खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे अशे काँग्रेसीचे फुडारी वांटेकार जाल्ले.
सध्या संसदेचे शियाळी अधिवेशन चालू आसा. ह्या अधिवेशनात काँग्रेस पक्षान कामगार कायदो आसा त्याच्या विरोधात आवाज उठयलो आणि कामगार कायद्या बद्दल तांच्यांनी निशेध उक्तायल्लो आसा. एका वाटेन दिल्लीत वाडपी प्रदूषण जाल्यार दुसरो तांच्यांनी जो मुद्दो उठयलो तो म्हटल्यार कामगार कायद्या बाबत. अशा तरेचे दोन निशेध काँग्रेस खासदारांनी संसदेच्या भायर निशेध उक्तायलो. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाणें मुख्यमंत्री निवासस्थानाचेर जनसुनावणी आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार तिणें लोकांच्यो समस्या, लोकांचे प्रश्न आयकून घेतले. लोकांचे जे कितें प्रश्न आसा ते तडीक लावपाचें तिणें आश्वासन दिलें. ही जनसुनावणी तिणें आपल्या मुख्यमंत्री निवासस्थानाचेर दवरिल्ली. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हिणें लोकांच्यो ज्यो कितें अडी अडचणी आसा, तांच्यो समस्या आसा, तांचे प्रश्न जे आसा ते निवारण करपाचें ह्या वेळार आश्वासन तांकां दिलें. खुबशे लोक आपापल्या वाठारांतले आपले प्रश्न, आपले समस्या घेवन तिच्या मुखार आयिल्ली. ह्या जनसुनावणीक लोकांचो बरोच प्रतिसाद लाभलो. ही जनसुनावणी मुख्यमंत्री निवासस्थानाचेर दिल्ली हांगासर जाली तेन्ना दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान लोकांच्यो अडचणी आयकून घेतल्यो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हाणें वडोदरा हांगासर जाल्ल्या सरदार सभा ह्या सभेत ताणें संबोधीत करता आसतना सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या धर्मनिरपेक्ष आनी तत्वांचेर उलोवप केले. ताणें म्हटलें की सरदार वल्लभभाई पटेल जे आशिल्ले ते खऱ्या अर्थान धर्मनिरपेक्ष आशिल्ले. पंडीत जवाहरलाल नेहरू ज्यांनी तांच्यांनी बाबरी मशिदीच्या प्रश्नाचेर सरकारी पयशे खर्च करपा खातीर उलोवप केल्ले तेन्ना ह्या विरोधात फक्त सरदार वल्लभभाई पटेल उबे रावले आणि तांच्यांनी बाबरी मशिदीक सरकारी पयशे वापरूं नाका असो विरोध केलो. त्या वेळार तांणी बाबरी मशीद सरकारी निधींतल्यान बांदपाक दिवंक नाशिल्ले. अशें उलोवप ह्या वेळार केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हाणें केले. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सध्या दाट धुक्यान सध्या धापिल्ली दिश्टी पडटा. राजधानी दिल्ली सध्या धुक्याची राजधानी जावपाक लागल्या अशें दिल्लीकार म्हणटात. हो व्हिडिओ जो आसा तो इंडिया गेट वाठारांतलो आसा. राष्ट्रीय भलायकी प्राधिकरणाच्या म्हटल्यारूच एअर क्वॉलिटी इंडेक्सच्या म्हणण्या प्रमाण दिल्लीचो हवेचो दर्जो जो आसा तो सामको वायट श्रेणीत आसा. एका वाटेन दिल्लीत दाट धुके पडपाक लागला तर दुसऱ्या वाटेन प्रदूषणाचे धुके हांगासर पसरपाक लागिल्ले आसा. ही दृश्यां जी आमी पळयतात ती इंडिया गेट वाठारांतली, ज्या वाठारांत सकाळी फुडें दाट धुके पडटा. एका वाटेन थंडी तर दुसऱ्या वाटेन हे प्रदूषणाचे धुके. ताका लागून श्वासाचे जायते गंभीर परिणाम सध्या दिल्लीकारांचेर जावपाक लागल्या. तर दुसऱ्या वाटेन मुंबय लेगीत सध्या थंडी व्हडा प्रमाणात पडपाक लागिल्ली आसा. ही जी आमी दृश्यां पळयता ती म्हटल्यार दादर चौपाटी वयली, जंय दाट धुके सध्या मुंबयत पसरिल्ले दिश्टी पडटा. दादर चौपाटी सोडून मुंबयतल्या हेर वाठारांनी लेगीत सध्या थंडी जी आसता ती व्हडा प्रमाणात पडपाक लागिल्ली आसा. खासा करून मुंबयच्या कांय वाठारांनी डोंगराळ भागांनी थंडी अति प्रमाणात पडिल्ली आसा. जशें की गोरेगांव सारक्या शारांत ज्या जाग्यार गांव आसात त्या ठिकाणी थंडी व्हडा प्रमाणात पडपाक लागिल्ली आसा. गोरेगांव आरे कॉलनी जंय खुबशीं झाडां आसा, गांव आशिल्ल्या भशेन थंय भासता अशा जाग्याचेर थंडी खूब व्हडा प्रमाणात पडटा. काश्मीरांत लेगीत व्हडा प्रमाणात थंडीचे ल्हार पसरिल्ले आसा. तापमानात सामको उणाव जाल्ले आसा.
एका वटेन काश्मीर म्हटले काय हो थंड प्रदेशूच, मात्र थंडी जी आसा ती सध्या देशभरात बरीच पसरिल्ली आसा. उत्तर भारतात जायत्या ठिकाणी अंदू थंडी जी आसा आनी थंडेचे हे धुके जे आसा ते व्हडा प्रमाणात पडिल्ले आसा. नॅशनल हायवेंचेर सकाळी फुडें जर प्रवास करतले जाल्यार सुद्दां दाट धुके थंडेचे सध्या दिसून येता. अशा तरेन जम्मू काश्मीराच्या श्रीनगर ह्या वाठारांत लेगीत ही अशी थंडी सामकी पडिल्ली आसा. थंडेक लागून पर्यटकांक लेगीत ह्या थंडीचो सामनो ह्या वेळार हांगासर करचो पडटा. तापमानात सामको उणाव जाल्लो दिश्टी पडटा. ही दृश्यां जी आसा ती जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगर वाठारांतली. राजस्थानांतल्या उदयपूर शारांत जायत्यो खेळा कार्यावळींचें आयोजन जाल्लें आसा. हातूंत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी लेगीत वांटो घेतला. फतेह सागर हे जे तळें आसा ह्या तळ्यांत कायाकिंग आनी कॅनोईंग सर्ती खातीर सहभागी जाल्ले हे स्पर्धक आपली स्पर्धा जिखपा खातीर तांचो हो रिहर्सल म्हणूं येता किंवा तांचे हे सराव करतनाचें दृश्य आमकां दिश्टी पडटा. राजस्थानांतल्या उदयपूर शारांत वेगवेगळ्यो खेळा सर्तीचें आयोजन जाल्लें आसा. खेलो इंडिया खाला ह्या सर्तींचें आयोजन केलेलें आसा. वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी हांगासर ह्या खेळांत वांटो घेतिल्लो आसा. फतेह सागर जे तळें आसा ह्या तळ्यांत कायाकिंग आनी कॅनोईंग ह्यो सर्ती जातल्यो. जातूंत वांटेकार जाल्ले हे स्पर्धक प्रॅक्टीस करतना दिश्टी पडटा. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणें प्रदुशणाचेर उलयता आसतना सांगलें की इथेनॉलाचे प्रकल्प खूब म्हत्वाचे आसा. इथेनॉल प्रकल्प आयल्या उपरांत पेट्रोलाची जी किंमत आसा त्याच्या अर्दपटीन कमी जी आसा ती इथेनॉलाक वापरपाक मेळटली आनी हातूंतल्यान प्रदूशण जें आसा तें उणें जातलें आनी पेट्रोल वापर कमी जाल्या उपरांत प्रदूशण नियंत्रणांत येतलें. ताका लागून इथेनॉलाचे प्रकल्प आमी हाडपाचे आसात आनी हे इथेनॉल प्रकल्प भविश्यांत आमकां प्रदूशण नियंत्रणांत हाडपाक मजत करतले अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणें सांगलें. सध्या शियाळी अधिवेशन चालू आसा जाल्यार संसदेत विरोधक जे आसात ते प्रदूशणाचेर व्हड आवाज काडीत आसात. ह्याच फाटभुंयेर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन उलोवप केलें. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.